सद्याक आमी भोंवता सांग्यान आनी हांव सद्याक फॅमिली विरेश बोरकाराचे गाडयेक बसलेला तशेंच आमचे फ्रेंड्स आसा फाटल्यान पळयतात तसोच आमचो ड्रायव्हर एकदम बरो आहा तो दीसभर गाडी चलयता सकाळीं 7 लागता खंय ते रातचे कितल्यांक पावता रे काय एक जाता 1, 2 केन्ना केन्ना 3 जाता म्हणल्यार जोरान काम चालू आसा तुमचें मातशें फॅमिली सॅक्रिफायस करची पडटा कितें करतले गोंयान कितें बरें जातलें जाल्यार मातशें सॅक्रिफायस करचें पडटा न्हू लायफान सॅक्रिफायस केल्या शिवाय कांय फुडें मेळना तर हे आसले गिरीश बोरकाराचे ड्रायव्हर ते म्हणटा रातचे 3 2 पावतात एक म्हाका एक प्रश्न आशिल्लो तूं दिसाची गाडी चलयता आसतना जेएमबी येना ना संवय आमदाराक घेवन भोंवता तुमी संवय जाल्ली आसा आमचें काम हें आनी पोट म्हाजें सो पोटार मारून आमकां करूंक जायना कशें आसा आमदाराची लायफ रिस्कान घालप ना न्हू ना तशें लायफ रिस्कान ना संवय जाल्ली आसा हर एकट्याचो जॉब आसा कोण ऑफिसर आसा तो ऑफिसान जॉब करता सो आतां म्हाजो जॉब ड्रायव्हर आसा सो म्हाका संवय जाल्ली आसा सो प्रॉब्लेम ना 24/7 ड्रायव्हर म्हणटा तसो तुमी आमदारा वांगडा भोंवतात गांवांत बी भोंवता आसतले कशें पळयता तुमी लोकां परिस्थिती कशी अशी लोकांची सिच्युएशन अशें आसा सादार रूल आसलो पळय तेन्नाचे इतली विकट परिस्थिती आहा थोड्यांची मातये घरां थोड्यांक एक टायम खातलो जितलो जाल्यार अशें ना खूब विकट आतांच आमी सांग्यार भोंवता पूण हांगासर कितलीच जाणांची आतां घरां पळयल्या मातयेची घरां तशेंच लोक आसा अजून कांय डेव्हलपमेंट म्हणटा तें कांय ना फक्त पेपराचेर मोदी की गॅरंटी म्हणटा पळय ती 400 पार म्हणटा डेव्हलपमेंट जालें म्हणटा 400 पार काय ना झिरो हे फावटी 400 पार सुद्दां काय ना सगळ्या लोकांनी चिंतपाचें आतां एकूच ऑप्शन आहा तो गोंयान म्हणटा तो आरची फुटबॉल आनी काँग्रेस ना काँग्रेस स्टँडा काबार काँग्रेसाचें अस्तित्व अजून तेंची हेच कॅन्डिडेटूच डिक्लेअर जायना आनी ते ह्या फुडें प्रचार करतले तरी पण गिरीशानूच सांगला मरे BJP आमचे चलयता म्हणून सो आमचे जे हेड आहा तो BJP कॅन्डिडेट हे करतलो हेचेर कळोन येता BJPची बी टीम कोण ती 2 कॅन्डिडेट घातल्या तुमी नॉर्थाक घातला सावथाक घातला कशें रिस्पॉन्स कसो बरो आसा रिस्पॉन्स आतां आमी भोंवता त्या लोकांचो खूब रिस्पॉन्स आहा तोंडाचेरूच कळटा लोक कितें उलयता नाजाल्यार रिस्पॉन्स तोंडाचेरूच कळटा लोकांचो हे फावटी लोकांक चेंज जाय खूब वर्सां हे गेले एवढे ऑप्शन नासले लोकांक आतां ऑप्शन आहा लोकां कडेन दिसता हे फावटी चेंज जातले आनी चेंज करून ते लोकूच दाखयताले BJP काँग्रेस हांव जाल्यार आतां 4 टर्म जाले म्हाजे वोटींग करता BJPकूच जालें पूण आतां BJP सोडली पयले आमी सगळे BJPचे कांय ना कार्यकर्ता थंयच उरता दुसऱ्यांकूच प्रिफरन्स मेळटा BJPन जॉब दिलो ना ताका जॉबाचे सोडून जॉब आमी गव्हर्मेंट हे करूंकूच ना पूण कोणाक लागून कोणी सांगताले बाबा तुमी तेंच्या कडेन भोंवता हे करता आमकां हे हेल्प करा मातशें जॉब पूण कांय ना कोणाचें कांयच आपूच ना जॉब फक्त पयशांनी ते खबर आहा तुमकां ऑलरेडी पयलीं सेट जाता सगळे पयशे दिवन मागीर तेंचे गॅजेट आवट जाता मागीर बेश्टे 20,000 30,000 भुरगे मागीर लायनीन उबे रावपाचे फॉर्मांचेर पयशे करपाचे तूं आमदारा घेवन भोंवता आनी आमदाराचें परफॉर्मन्स कशें बरें आसा आमदाराचें परफॉर्मन्स हांव तुका सांगता आयज पर्यंत म्हाज्या लायफान हांवें पळोवंक नासलें अशें आमदार जे इतले डावन टू द अर्थ लोकां कडेन हांसोन खेळोन मेळोन आसता जावं कितें कोणाचें कितें कोणाक बारीकशें बारीक हेल्प आसता करता ना पयलींच्या आमदाराक फोन करीत जाल्यार फोन घेवप ना कांय ना आमचे आमदाराक तूं एनी टायम फोन कर केन्नाय कोणाकूय पावता आनी युथाचो सपोर्ट कसो आसा आमदाराक कितें म्हणलें युथाचो सपोर्ट कसो आसा आमदाराक यूथ आतां युथान मातशें चेंज दिवंक जाय यूथ मातशें तूं भडकल्ले आहा गव्हर्मेंट जॉब करून सो आयज काल सगळ्यांकूच गव्हर्मेंट जॉब सो चिंतूंक जाय एका वार्डार जर 20 भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्ल्या ते जॉब आवट जाता 15 आख्खी ऑल ओवर गोवान जर पळयत जाल्यार तुका एकाच वार्डार जॉब कशें मेळटलें सो हे युथानूय चिंतूंक जाय युथान भायर सरोंक जाय आयज काल आवट ऑफ द गव्हर्मेंट जॉब सोडून प्रायवेट सेक्टरान जावं आतां धंदे कितलेच आहा गोंयान पूण आमचे धंदे अजून चिंतूंक जायना जे आतां जाणटेले आमचे कितलेच लोक आसले ते धंद्यानूच आमकां वयर काडल्या सो तो धंदो तेंचो कंटिन्यू करूंक जाय आनी वाडोवंक जाय
आयज तुम्ही पळयता मारवाडी येता दिसाक एक सुद्दां गिरायक जायना ते शॉप उगडे दवरता पूण आमचे लोक वाजेता गिरायक ना हे ना धंदो बंद करया धंद्यान कितें वयर सकयल जातात एक ना एक दीस वयर सरता सो हार्डवर्क केन्ना ना केन्ना तुगेलें हें जाता तेजें फळ हार्डवर्काचें फळ केन्ना ना केन्ना मेळटा तुम्ही धंद्याचे खबर उलयल्या गव्हर्मेंटा कडेन कितें सपोर्ट मेळटा धंद्याक धन्य गव्हर्मेंटाचे फक्त पेपरार काय ना आमकां हें करुया आतां तुमी पळयला कितलेशे स्किमी केले हेच्यांनी आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय विकसीत गोंय मागीर सरकार तुमच्या दारी मागीर ते विश्वकर्माचे केल्ले तेन्ना आनी आमच्या आनी एक पंच आसलो तो दारांनी बायलांक भोंवोन एकठांय करून सगळ्यांक सांगलें तुमकां 15,000 येतले हे येतले हांवें म्हाज्या आईकूय धाडलें चल म्हटलें पळोवया म्हटलें कितें तरी तुका 15,000 कशें येता ते आनी म्हणल्यार ट्रेनिंगेक 500 रुपया मेळटले 5 दीस वता जाल्यार सो ती बायलां मातशी जाणटो आयज कालची बायलां रोखडी रेडी जाता हें करपाक सो ती गेल्ली पूण आतां 4 म्हयने जाले आवाजूच ना हांवें म्हणलें आईक धाडलेलें मातशें वच आनी विचार पंच बाबा आमचे ते 15,000 केन्ना येता आनी आमकां ट्रेनींग केन्ना स्टार्ट जाता अशें BJP सरकाराचें आतां चललेलें तूं बायलांचे खबर उलयता बायलांचो सपोर्ट आहा तुमकां बायलांचो सपोर्ट आसा पूण आतां कितें इंटरनॅट रावता ती भायर सरत जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता न्हू रोखडे तेंच्या दारान मनीस धाडटा मातशें त्रास करता मागीर ती मागीर दडोन रावता सो तेंकां इंटरनॅलीच रावपाचें ती जेन्ना जावंक जाय तेन्ना दाखयतली आतां सद्या तरी बायलांचो सुद्दां रिस्पॉन्स बरो आहा आनी पयशे तेंका येता टायम टायम टू टायम म्हणून आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन तर खूब जाणांचे हे जाल्ले आहा पूण आमी आमचे ऑफिस स्टाफ आहा तो तांकां हेल्प करून ते हे करून आमदाराक सांगून आमी ते ट्राय केल्ले खूब जाणांचे येयल्ले आसा आनी चालूय जाता तेंचे ते गृह आधाराचे म्हणटा ते बंद पडले न्हू ऑफिस स्टाफ म्हणजे ऑपोजिशन पार्टीचो आमदार म्हणटा की कामां जायना म्हणून आमी आयकलां ना हे थिंकींग रॉंग आहा कोणाचें हे थिंकींग ऑपोजिशन काय ना सरकारान आसता ही सगळ्यांची कामां करूंक जाय सरकारान ही सगळ्यांचीच जाता आनी मातशें भोंवचो पडटा मातशें हाडवोक आहा तेका नाजाल्यार हाय लेवलाचेर ऑफिसर आहा ते मातशे त्रास करता सो ते आमदार गेले म्हणटा मातशें तेंकां रिस्पेक्ट दिता आनी मातशी कामां फास्ट जाता आमची ऑफिसान बसून कामां जायना आमदार वयता जेन्ना आमी वयता स्टाफ तेन्ना आमकांय कळटा आमी कशी फायली फॉवर्ड जाता कशी कामां करून घेवंक जाय सो जाता ऑपोजिशन म्हणून कामां जायना आमची खूब कामां जाल्ली जी लास्ट 20 वर्सांक जावं नासली ती 2 वर्सां केल्ली आमी कामां आमचो उदकाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आवट जाल्लो अरावंड 80% लायटीचोय जाल्लो आसा तसो थोडो उरला आनी 1 वर्स 2 वर्सां म्हणल्यार तेवूय सगळें फिनीश आनी दुसरें म्हणटा ते तिसरें आनी उदक जालें लायट जाली तिसरें आमचें हें कितें सांगू तुका ह्यो स्किमी बिमी बारीक बारीकशी कामां आसता लोकांची ती आतां मातसो बारीक लोकांक प्रॉब्लेम कितें आहा पंचायतीचो तो पंचायतीचो इश्यू आसता तेवूय आमचे कडेन येता आतां त्यो आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन पंचायती आसा सगळ्यो BJPचे आसा सो ते कितें करता आपणाचेच हें करता सो कित्याक तेंच्यांनी इलेक्शनाक चड पयशे वाडलेले ते आतां ते बिल्डर लॉबींग बीन हेल्प करता आतां नाजाल्यार तेंचे पयशे भरना न्हू कित्याक तेंचे जेंच्यांनी वोटींग केल्ली ते लास्ट टायमाक ते आतां तांकां कळोन येयला आमी वोटींग रॉंग मनशाक केली आनी ते आतां सांगता आमी 5,000 घेतलेले कोणी 10,000 दिल्ले ते टायमार कळोंक नासलें कोण तो ट्रेंड तसोच आसलो न्हू पयशांचो पयशे दिवन वोटींग करपाचो ते आदी तशें जालें तुमचो नॉर्थाक मनोज परब रावलो खुबशे म्हणटा हो आनी कितें करतलो वयर वचून जे तुमी कशें पळयता वयता म्हणजे आमचो एकूच आमदार हांगा 39 जाणांक हालोवंक शकता जर तो वयर वता जाल्यार दिल्ली पार्लमेंटाचे आमचे इश्यू आहा ते भरपूर सेंटराचे ते आमकां खूब हेल्प जातले आनी आमचे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तुमी पळयता शिपयार्ड आसा पोस्ट आसा सेंट्रल बँक आसा मागीर प्रायवेट सेक्टर आमचे फार्मास्युटिकल आसा कंपनी व्हडल्यो व्हडल्यो इंटरनॅशनल कंपनी आहा सो हांगा जॉब गावना गोंयकारांक सो थंय आवाज जालो म्हणटकीर आमचो कळटलें आतां तुमी पळयल्या भाऊ आहलो नॉर्थाक जालो 35 वर्सां तेणी आजून कांय उलोवंक ना तो एक पपेट को BJPचो तो आसता सारथीन पळयला तुमी आतां आमी भोंवता डोर टू डोर आतां सावथाकूच आहा सारथीन म्हणल्यार कोण काय म्हणटालो सारथीनाक वळखच नालो सो तो आतां आमी सावथाक रिपोर्ट दिलो तो बारीक समाजाचो भुरगो आनी तो करतलो बरें गॅरंटी आसा न्हू एक टायमान कोणाक जज करूं शकना तेन्ना खंयच्या फिल्डान देंवता एक्सपिरियन्स घेता हें करता
मनीस तितून एक्सपिरियन्सान फुडें वयता फर्स्ट टायम पेपर अटेम्प्ट करतलो आनी पास जातलो हें नासतना सेल्फ कॉन्फिडन्स आसूंक जाय आनी तुका गॅरंटी आसूंक जाय तो पळयतलो लोक जज करतलो तेजेर कळटलें तर हे आशिल्लें आमचें तुमी सगळें आयकलांच आसतलें सो अशेंच न्यू तुमकां देव बरें करूं